नमस्कार. डिबेटच्या या आयच्या भागात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. विषय असा तो म्हळ्यार कायदो आनी सुव्यवस्थेचो. खंय तरी काणकोणा पयली बिल्डींग पडली, मागीर खून जालो आनी अशी परिस्थिती भितर पुलिसाक कांय जाण मेळटा आनी कांय जाण मेळत नात. आनीक तरुण तेजपालाच्या केसी भितर पुलीस ओवर एक्टीव जातात आनी मागीर काणकोणची जेन्ना केस येता मर्डराची तेन्ना 5 दीस जाले 6 दीस जाले तरी कोणी खून केला हेच पुलिसेक मेळना. ताका लागून भरपूर प्रश्न उपस्थित जाल्यात आनी कायदो आनी सुव्यवस्था फाटले 2 वर्सां भितर सुदारल्या काय बिगडल्या हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी अलेक्स बाब रेजिनाल्ड, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात ते म्हजे बरोबर नामनेचे वकील आनी म्हाका दिसता ह्या सगळे क्रिमिनल्स जावं किंवा क्रायम जावं हांचे कडेन तांचो संबंद आसा ते अमित बाब पालेकर, स्वागत तुमचें. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर सिनियर जर्नलिस्ट आनी लोकमताचे गोवा ब्युरो चीफ सद्गुरू पाटील. चौथे म्हजे बरोबर म्हाका अपेक्षा आशिल्ली की भाजपाचो कोण तरी आसतलो, पण अनफॉर्च्युनेटली जितल्या जाणांक आमी फोन केले ते एक तर बिजी आसात किंवा आउट ऑफ स्टेट आसात. सो अशी परिस्थिती भितर आमी ही डिबेट करतात. पयलींच सांगता कारण 3 पानेस्त पळयतकीर तुमकां अशें दिसपाक शकता की हे 3 जाण भाजपाचो कित्याक ना किंवा सरकार पक्षाचो कित्याक ना. सो खूब जाणांनी बिजी आसा म्हणून सांगलें, खूब जाणांनी आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून सांगलें. म्हणून ह्या विशयाचेर 3 मानेस्ताक घेवन ही डिबेट चल्ली. हांव सुरवात करता अमित बाब तुमचे कडच्यान. तुमी पयलीं पळयलां काँग्रेस सरकारा भितर जशी कितें होम डिपार्टमेंट चलिल्लें, जशी एकूण एक पुलिसेची एक कार्यशैली आशिल्ली आनी आतां पळयतात फाटले 2 वर्सां भितर किती फरक दिसता? बिगडला काय सुदारला? इतलें सांगून दिसता की फाटली जी 10 वर्सां जर पळयत जाल्यार अ व्हेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अ व्हेरी गुड CM seems to be failing this time. We do not know the reason. It's probably for him to retrospect and introspect and find out what is the reason for this. But खंय तरी दिसता की police machinery fail जाता. In some places they are very proactive and in some places they seem to be inactive. I see this not only because of the police machinery but entire prosecution machinery. आज जर गरज पडटा स्पेशल पीपींची, that means you are finding some faults with the existing PPs or APPs. Then what is wrong? Are they incapable or is the investigation being proactive or is changing? But something that needs to be, you need to have a look at the whole situation. What is the reason for this? In spite of all this, why there is a rise in crime? It may not be the fault of Home Minister or anybody, but why? What is the reason? Is it the failure of police machinery? Is it the people's fault or is it the fault of the government? सो तुमकां 2 मावण्याचे दिसता. तुमकां एक दिसता की पुलिसेच्या लेवलाचेर प्रॉब्लेम आसा आनी त्याच बरोबर खंय तरी प्रॉसिक्युशनाच्या लेवलाचेरय प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे ज्यो केसी क्रॅक जातात त्यो कन्विक्शना मेरेन पावतल्योच हाजी गॅरंटी सद्याक दिसना आनी ताका लागून खंय तरी स्पेशल पीपी अपॉइंट करचे पडटा. काय ना हो एक प्रश्न आसता. कांय गोष्टी तुम्ही पळयला, इट इज इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द गव्हर्नमेंट. कांय गोष्टी अशें जाल्यो की काँग्रेस टायमारय जाल्यो आनी आतां BJP टायमार जाल्यो. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ गव्हर्नमेंट. It is what is wrong. Some charge sheets are not filed which were investigated even during that point of time. Some have not even reached the stage of finishing of investigation and some have failed in the courts. So this is a combined effort. It's not only the police, it is the people who are investigating, it is people who are prosecuting, and it is a combined effort of which will book the culprit. Ultimately the culprit will be brought to books and will be punished. हे जर खंय तरी फेल जाता जाल्यार इट इज अ फेल्युअर ऑफ द एंटायर मशिनरी. यू कॅनॉट ब्लेम अ सिंगल इंडिविज्युअल अकॉर्डिंग टू मी. एक एजन्सीक ब्लेम करून फायदो ना. सो कितें दिसता ही परिस्थिती पळयतकीर ताणें बरो मुद्दो काडला की इट इज नॉट आमी लॉ एंड ऑर्डर म्हळ्यार की सदांच आमचे दोळे मुखार पयलीं पुलीस येतात. म्हणटा ते पुलिसे मला स्टॉप जायना. ते फाल्यां कोर्टाक जेन्ना वता ताका धरला समजा तो थंय सुद्दां ती चार्जशीट आनी कन्विक्शन लेवलाचेर वचपाची सद्याक घडणुको कमी जाल्यात. कितें दिसता एकूण चित्र पळयतकीर? एक हें आसा की क्रायम वाडटा हें बरोबर आसा. लोकसंख्याय वाडटा, भायलो जो इन्फ्लक्सूय वाडटा आनी नवे नवे समस्या आयल्या अर्बनायझेशना बरोबर. एक जर तुलना केली अशी की होम मिनिस्टर अशें म्हणून जर तुलना केली तर होम मिनिस्टराकूच दोश दिवपासारकी स्थिती ना. कारण आदी अशी स्थिती आशिल्ली की होम मिनिस्टर सिरियसूच आसनाशिल्ले, सगळ्यो गोश्टी इजी घेवप. आतां होम मिनिस्टर सिरियस दिसता निश्चितूच, कित्याक तो खंयसरूय इन्सिडंट जालो की स्वता वता, पळोवणी करता, थंय घटनास्थळाक भेट दिता. तर त्यामुळे पण पोलिसांक ज्या पद्दतीन डिटेक्ट जावपा जाय केसीस त्यो जायना. म्हाका अशें दिसता की आजून गव्हर्मेंटान काही बदल करपाची गरज आसा पोलीस फोर्सा भितरूच. म्हणजे जशें पयलीं व्यायाम सुरू केलो
सीएमान पोलिसां खातीर त्या लेवलावयल्यान सुरवात करची हय, पडली. त्या लेवलाक वयल्यान सुरवात करची पडटली की एका बाजून क्रायम वाडटा आनी दुसऱ्या बाजून डिटेक्शन चड जाता अशें दिसना. आतां मोलेस्टेशन किंवा सॉरी रेपच्यो केसीस आहा त्यो केन्ना केन्ना पयलीं घडलेल्यो आसता, आतां नोंद जाता अशेंय बीन जाता, किंवा केन्ना केन्ना सहमतीन काही गोश्टी जाल्ल्यो मागीर टेक्निकली रेप म्हणून हें जाता, बरोबर. केन्ना केन्ना मायनर आसता, त्यामुळे तो भाग वेगळो. पण खुनाच्यो ज्यो गोश्टी आसा, चोरे दरोडे आसा, त्या बद्दल लोकांक असुरक्षीत दिसपाक लागला, हें मान्य करपा जाय. आनी ताजेर जर उपाय काडटलो तर हांव म्हणटा तशेंच की राजकीय हस्तक्षेप, मागीर तो राजकीय हस्तक्षेप सीएम अशें म्हणना, पूण आमदार आसता, थंयचे झेडपी सरपंच हांकां सुद्दां आपूण सुद्दां मंत्री जाल्या सारकें दिसता, किंवा आपुणूच होम मिनिस्टर जाल्या सारको दिसता, आनी राजकीय हस्तक्षेप तो जाता. त्यामुळे बरे ऑफिसर्स सुद्दां अनेकदां डिमोरलायज जाता. कित्याक आपूण करचें अशें दिसता जर आपलो सँडवीच जातलो तर. पोलिसांचेय स्वताची काही दुखणी आसा, पोलिसां भितरय काही प्रामाणीक ऑफिसर्स आसा, तांचे स्वताचे काही प्रश्न आनी समस्या आसा. मनीसूय एकदां कमी आसता, खंय आसता पेट्रोलिंग, हायवे पेट्रोलिंग जातली अशें म्हणून घोशणा जाल्ली, मनीसूच ना, तेच लोक पुन्हा पुन्हा ड्युटी आसता. सो पोलीस फोर्सूय वाडोवपा जाय आनी सेन्सिटिव्हिटी समाजाच्या दुख्खा वांगडा पोलिसांक समरस जावपाची गरज आसा. तो दृष्टिकोन तयार जावपाक हय, जाय. तो करपाची गरज. आल्या साहेब, सद्गुरून एक बरो मुद्दो काडलो. तो म्हणटा की चीफ मिनिस्टर खूब सिरियस दिसता वेन इट कम्स टू होम डिपार्टमेंट, बट डावन द लायन फाटली एक 5-10 वर्सां भितर तुमी त्या डिपार्टमेंटाची अशी दैन करून उडयली की ते बावडे अजून 2 वर्सां जाली तरी पोलीस लायनीरच येना. होम मिनिस्टर सिरियस आसा पण डिपार्टमेंट लायनीर येना. म्हाका दिसता बिफोर यू डू दॅट तें परिवर्तन म्हणटा तें हो शब्द बंद करूंक जाय. कित्याक हांवें वापरलोच ना. ना, कित्याक सांगता हांव, कित्याक सगळे आज देखून चीफ मिनिस्टर म्हणटा काँग्रेसान रमकण केलें. अरे काँग्रेसान रमकण केलें म्हूण तूं काडलो, तें तुका फक्त उलोवपा न्ही, तुका बरें करपाक. सो हांव कितें म्हणटा, 2 वर्स जालीं तूं आतां आहा, लेट अस स्टॉप टॉकिंग अबाउट द काँग्रेस, लेट्स टॉक अबाउट बीजेपी इज बीन डुईंग. आज सद्याक सो स्ट्रॉंग तो उलयतालो पुलीस पॉलिटिशियन नॅक्सस आनी कितें आतां पुलीस पॉलिटिशियन नॅक्सस हॅज बिकम सो स्ट्रॉंग that the police are unable to act. Rightfully they pointed out that police is not acting in some cases. How police will act if every second he gets a phone call from some politician from the BJP or not? I am telling you one thing, there is no improvement in the law and order. It is same thing. The bottle, the glass is different, the water is the same, or other old wine in a new bottle. And I can tell you, if you tell me that somebody pointed out that chief minister goes and visits the site, it's just a eye wash. ते किती स्टायल गेलो ना वचपाची, फकत एक मातशें जालां. काल काणकोण गेलो तो आनी ताका हांवें थिंग छोटा शकील म्हणलो. कित्याक छोटा शकील म्हणलो इज अ गुंडा. तो छोटा शकील बॉम्बेचो तो गुंडा घेवन येता, हो पुलिसांक घेवन येतालो. इतलें डिफरंट. लोकांक मारपाचें हें कितें, कोणी उश म्हणलें मारूंक गेलो. तूं रिजायन जाता रिजायन जावं जायना जाल्यार रिजायन जावं म्हणून मारूंक गेलो. हें कितें चलना. एश कोन्न होम डिपार्टमेंटान काम. वेर इज पळय, म्हाका एक गजाल सांग. आय हॅव गिवन म्हाका एक गजाल सांग की तुमची टायमार जी पुलीस आशिल्ली आनी आतां जी पुलीस आसा हातूंत भितर कांयच फरक ना हें तूं मान्य करता. सो तुमी वाट लायिल्ली तेय वाट लायता. तुका हांव एक सांग तुका, हांव तुका क्लियरली सांगता, लास्ट टायम ऑपोजिशन खंयचे केसीन चोय मनोहर पर्रीकर म्हणटालो काँग्रेस बरना म्हण. तूं कितें करतालो? तूं ऑपोजिशन लिडर आसलो. वॉट इज युअर रोल? वॉट यू पॉयंटेड आउट? वीच केस यू पॉयंटेड आउट? वीच केस यू पॉयंटेड? यू टेल मी मनोहर पर्रीकरान लास्ट 5 वर्सां खंयची केस प्रमोट केल्या? तूं सांग म्हाका. दाखयल्या बाबा एक केसीन आमी रॉंग आहाय म्हणून सांगूच. सांग तूं. ड्रग्स नेक्ससाची केस आसा. ड्रग नेक्सस आतां कितें चलता? तुजे एविडन्स आसा. तुजे कडेन एविडन्स एक आसा. मिनट. तो तेण जर तर आय एम आस्किंग युअर क्वेश्चन, तेण म्हणलें जाल्यार जर तर ड्रग नेक्सस आहा म्हणून, जाल्यार 2 वर्सांनी खूंय आहा तेगे ड्रग नेक्सस. He will take 5 years to complete his drug nexus of last 5 years. What he was shouting. So you are demanding. I am not demanding तुमचे anything. टायमार जे मनोहर पर्रीकरान आरोप केल्ले त्या तुमच्याच मनशाक ताणें एक तर धरून भितर उडोवचें नाल्यार आपूण तें उलयलें तें चुकीचें आशिल्लें हें सांगपाचें. तेका 2 वर्स लागोलीं काय 5 वर्स लागलीं तेका आपण चुकलो म्हणून सांगपाकू? 2 वर्स जालीं आनी तेका कांय करूं जायना. तेणें आपण चुकलें म्हणपाचें. ओके. अमित यू वांटेड टू मेक रेजनल बाबान जे म्हणलें पळय, ओल्ड वायन इन द सेम बॉटल. गोंयकारांची कितें चूक, साद्या मनशाची कितें चूक? खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी आसूं, आज देर आर सो मेनी इन्स्टन्सीस. आय एम इन द फिल्ड ऑफ लॉ फॉर लास्ट 14 years. हांवें पळयलां की
देर इज सम कंट्रोलिंग फॅक्टर ऑन द पुलीस ऑलवेज. आता हातले कितल्यो गजाली सीएमाक किंवा होम मिनिस्टराक खबर आसता हे आमकां खबर ना, पण देर इज अ नेक्सस. म्हणजे आता नेक्सस कसो वो नेक्सस कुड बी अ कंट्रोलिंग फॅक्टर ऑर लेटिंग पुलीस बिहेव इन अ पर्टिक्युलर मॅनर ऑर डायरेक्टिंग इन्व्हेस्टिगेशन इन अ पर्टिक्युलर मॅनर. आमी फक्त पर्रीकराक ब्लेम केलो अशें जायना. ही मे बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज द स्टेटस ऑफ पुलीस डिपार्टमेंट. But we have seen some proactive behavior from him to make it nice or make it proper for the people. Of course, Home Ministeraचे काम न्ही की प्रत्येक इन्सिडेंट जालो की त्या जाग्यार वचप आनी specifically a case like a murder, रुबी सारखी दुर्घटना जी घडली, that is a different issue. That's a huge calamity. But एक murder जालो आनी जर Home Minister वचूंक लागलो, then that is wrong. It is time that police act independent. And I think it's important कि as Home Minister, there is some sort of improvement which he should look at in the department, which will show that police are acting independent of politicians. पण एक जो प्रश्न जो हांवें सुरवातीक टच केल्लो मुद्दो, जे खूब जाण प्रश्न विचारतात ते तेजपालाच्या केसी भितर जी प्रोएक्टिवनेस पुलिसेन दाखयली आणि खूप बरी इन्व्हेस्टिगेशन केलें, एक वॉटर टायट केस तयार केली, जाका लागून अजून तरुण तेजपालाक बेल सुद्दां मेळना. ती प्रोएक्टिवनेस रुबी रेजिडेन्सीच्या बिल्डराक धरपाक कित्याक दाखयली ना? ती प्रोएक्टिवनेस मर्डर जातकीर काणकोण 7 दीस जावपाक आयले तरी तुगेलो खुनी मेळना हे कित्याक जाला? प्रमोद, एक गजाल आसा. आय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दॅट डिबेट ऑफ तेजपाल. हांवें तुका सांगिल्लें हाव द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोइंग टू प्रोसीड आनी बेल खंय पर्यंत पावतली आनी खंय उरतली ती. You are right. When it comes to a case of murder, a serious case of murder, as in what happened in Kankon, you don't know who the accused is. There, the police should be given enough time to investigate and to find out and lead to the right person. But yes, you may be right when you are talking about Ruby Residency. Tatle je owner asa khoi tari astale, you have identified the culprits. You are not able to reach there. That means there is not so much of active investigation which is being shown by the police. That is what is worries. That is what is worrying any individual who looks at the entire investigation process. खंय तरी चुकता. हाचो अर्थ कांय केसींनी पुलीस एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेता, कांय केसींनी पुलीस एफर्ट्सच घेना. आणि प्रॉबेबली हाका रिजन आसूंक शकता पॉलिटिशियन. वी डू नॉट नो वाय शुड यू मेक एन एलिगेशन की हाज्या फाटल्यान पॉलिटिशियन्स आसा. बट वाय शुड देर बी डिफरन्सीस ऑफ वे द इन्व्हेस्टिगेशन इज प्रोसिडींग. सद्गुरू ही पट्टा गजाल की हांगा 2 स्टँडर्ड्स खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशनाचे अप्लाय करून गोवा पुलीस काम करता. नो, जे तरुण तेजपाल प्रकरणान आसा पळय की ती कायदो इतलो कडक जाला की पोलिसांनी तशी वागपाची बरें काम कायदो खुबश्या बाबतीन कडक जाला प्रमोद. कायदो खुबश्या बाबतीन कडक जाला अँड इनफॅक्ट द लॉ फेवर्स प्रोसिक्युशन टुडे. It is important to note that fact. It's very difficult for a defense lawyer to come out of a situation. The law has become so strong, but in spite of all this, there is somewhere some failure of entire prosecution machinery. And when I say prosecution machinery, right from the ministry to the police to the prosecution agencies. And Goyan, the special PPs is a trend suru zala pay. That means you are making those people who have been appointed as PPs and APPs full time, they are losing self confidence. की आमचेर विश्वास ना की आमकां हांगा स्पेशल पीपीज लागता. कित्याक लागतात? वाय नॉट फॉर ऑल केसेस? तेजपालाच्या केसी भितर स्पेशल पीपी आशिल्लो ना, अशो खूबशो आसा. इवन रुबी रेजिडेन्सीच्या केसी भितर स्पेशल पीपी आहा. लेट्स लीव मनोहर पर्रीकर साइड. नाउ लिसन टू मी. काणकोण बिल्डिंग कोलॅप्स जाली, 2 दीस कांय करूं ना, 3 दिसान 4 दिसान थिंग इफेक्ट जातलो. काणकोण जात थिंग आहा. आतां इन द मीन टायम तरुण तेजपाला केस इतू स्ट्रॉंग गेलो आहा